खुबशे गोष्टी आसात जे आमकां आयज चुकतात. आतां प्रत्येक एका वयताना प्रचाराक वयताना बीजेपी हो सरकार सदां अनाउन्स करता की आमी जॉब्स दितले. गेल्या फाटल्या म्हयन्यात 10,000 जॉब्स अनाउन्स केले. हांव इतलेंच सांगून सोदतां, मिडिया आहा, सीएमआन आयकोनी आनी आमदारान आयकोनी, सगळ्या मंत्र्यांनी आयकोनी, ऑक्टोबर एंड मेरेन 10,000 जॉब दिवपाचे तेंच्यांनी. आमी फुल फ्लेज बीजेपीक सपोर्ट करया, तेंचे कॅन्डिडेटाक इलेक्ट करून हाडया. हा नोकोच, हे उतार दिता म्हणून सांगता मिडियातून. 10,000 जॉब डिक्लेअर केले, ऑक्टोबर एंड मेरेन तेंच्यांनी सगळे 10,000 घेवपाचे, सगळ्याक जॉबाक लावपाचे जे भुरगे बेकार आहात तेंकां. हे जातले की ना जातले हे आम जनता चिंततली. हे कॅम्पेनिंग आयज करतात, बूथ लेवलाचेर वयतात आनी 5-5 जॉब ऑफर करतात. एका बुथार तेंकां ह्या बुथार तुमकां 5 जॉब दितात. 5 जॉब दिवंक गेल्यार हिशोब केल्यार 230 जॉब जाता. हांव म्हणटा सरकारान आख्या गोंयांत 230 जॉब दिवनी गव्हर्मेंट इलेक्शन ये मेरेन. हे दितले की ना? मांद्रेची जनता न्हू, अख्खी गोंयची जनता कशी ना तेंकां खबर आहा. हे फक्त इलेक्शन कॅम्पेनिंग. इतले उतार दिता तुमकां. परत आनी एक उतार दिता की आमी इलेक्ट जाले, आमचो सरकार जालो जाल्यार प्रत्येक घरान जेका जॉब ना आनी प्रत्येक घरान एक तरी मनीस कामाक आसतलो. आनी ते सरकारी नोकऱ्योच न्हू, हांव तुमकां ते क्लियर करता. नाजाल्यार म्हणटलो जितान अनाउन्स केलेले सरकारी नोकऱ्यो प्रत्येक घरान. नोकरी म्हटल्यार सरकारी नोकऱ्यो मेळटले, पूण प्रायव्हेट सेक्टर आमी हांगासर अनएम्प्लॉयमेंट काडपा खातीर, हांगासर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर कितें ना कितें योजना करतले. कितें ना कितें म्हटल्यार आजून विचार करूंक ना असो न्हू. आमी ऑलरेडी प्लॅन सगळो वर्कआउट केल्लो आहा. फक्त इलेक्शन येवनी, इलेक्ट जावनी, सरकारान आसून आमी प्रत्येक घरान जॉब आसतलो हे उतार दिता तुमकां. आनी होच मॅनिफेस्टो आमचो आसतलो. करता उलयना कित्याक स्लो बाय स्लो